दुखवाते मुझे नवी संगी मिळता तैस हावासा सदा ताचे मोदेगा जेसूचे बुटा आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नबारामे कितें मागता तें मेळटले संतोष भरीत काळजां आनी मोगा भरीत एकवटा भक्ती आमी चलया देवाच्या मंदिरांत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमचे सभे आसो. मोगाच्यानो आयताराच्या ह्या बागी दिसा संतोष परीत कालसान फ्रिगजंतली सर कुटुंबा सोम्याक मेळूंक ह्या एकवरिस्ताच्या मेसा बवरी सांगाता संबल्या. आयची देवस्तुती संतोष परीत कालसान सोम्याच्या येण्याक आत्रेगून रव्य म्हणलो संदेश दिता. सोम्याचे येणे सर मनशाकुळाक संतोषाचे बरी खबर हाडले घडीत. सोम्याचे येणे आम्हा सर्वांक संतोष आनी समाधान हाडू म्हूण ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानावेली मागया. आजच्या दिसाची मिसाची तेसावां हे परी आसात. मेल्विन डिमेल्लो आनी कुटुंब पांगळा मेळ्ळेल्या उपकाराक अर्गां मीस दिता. आनी तेच प्रमाणे मेरी विक्टोरिया डिसोजा बेंगलोर जल्मा दिसा संदर्भार हे मीस अर्गां दिता. आनी तशेंच ती आयच्या दिसा दोनपाराचें जेवण आमच्या आश्रयाच्या निवासींक दान दिता. आनी सांजेर सिल्वेस्टर फेर्नांडीस ताच्या 50 वर्सांच्या जल्मा दिसा संदर्भार आमच्या आश्रयाच्या निवासींक फळार दान दिता. ह्या दोगांय व्यक्तींक मेरी विक्टोरिया डिसोजा बेंगलोर आनी सिल्वेस्टर फेर्नांडीस हांकां आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता. आनी आमच्या आश्रयाच्या निवासींतय तांणी उदारपण दाखयल्ल्या खातीर तांचो संतोष आमचे ते वांटून घेतल्या खातीर आमी देवा लागीं मागता. देवाची धाराळ आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर सदांच देव म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा प्रत्येक रितीन आमी मागता. आयच्या ह्या दिसाचो संदेश आमी आतां प्रस्तावनांत आयकला. आमचे काळीज आनी मन आमी नितळ करया आनी अशें आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान देवाक ते मानता तसलें जावं. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनात चिंतून तोंडात उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां सावकार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता
कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही तुझी भुरगीं सुम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्याने अत्रेकून रावता. येदोवर तो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोषान संभ्रामूंक आमकां फावो कर म्हूण विश्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. झेफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. सियोनाच्या दुबय संतोषान बोमार, इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुसलेमाच्या दुबय संतोष परीत जा. सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेले फर्मण सर्वेस्परान पयस केला. तुज्या दुस्मनांक ताणें पाट दवडिल्ल्यात. इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मोदे आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण बिरांदरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटली, सियोना भिये नाका, तुजे हात गळूंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदे आसा. जैत दितलो जुसारी तो. तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. देवाचे उतर हे देवाचे वडुका. संतोष पावा, उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे करो स्वर्तो. संतोष पावा, उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे करो स्वर्तो. आपले दिवस म्हजो तारो, ताका जर पतीन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजे बळ, तोच म्हज्या किर्तनाचे मोड. वय तोच म्हजो सोडवणदार. संतोष पावा, उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे करो स्वर्तो. सोडवण्याची झरींतली संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गया, ताचे नाव असिया. सकळ प्रसंग ताची विस्मिता कळीत करा. ताचे नाव श्रेष्ठ म्हणून प्रकट करा. संतोष पावा, उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे करो स्वर्तो. सांपावलून फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो,
सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. तुमचे बळेपण समेस्त मनशाक कलीत जावं. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच कंतुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कलीत करा. तवळ आमचे जानवायेन आटापूंक नसो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची कालचा आनी तुमची मना क्रिस्ता जेसूच्या एकवटान शाबीत राखतले. देवाचे उतार हे देवाचे उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. दुर्बल्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमच्या लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ लोकांच्या जम्यांनी जुवांव लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं आनी जेवंक जाय पुरते आसलोय तशेंच करूं. थोडे सुंकाकारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताच्या लागीं विचारलें, मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताच्या लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, कोणीय मनशांकी जुलूम करिनाकात, कोणाचेरी फोट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया. लोकांचे अत्रेगातां वाडोवन येतालो आनी जुवांव कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सक्तांक सांग लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या वणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें हातांत धरला आनी तो आपली धान्नी आसोडून नितळ करतलो. आपलो घोव तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल पालवनात आसल्या उज्यांत घालन नासतलो. असली हेर जायती शिकवण दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता परगट करतलो. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. आमी जेजूच्या जल्माच्या परबेक भोवलाक्षिल्यान तयाराय करच्यार आसाव. आसतावन जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक क्रिस्मसाक आमी भोव लागीं आसाव. 6 दीस उरोवंक नात. आनी असल्या संदर्भाचेर आद्वेंताचो क्रिस्तियानाच्या काळाचो 3ऱ्या आयताराची देवस्तुती आमी चलयता. आनी आज जेजूच्या जल्माक आमी कसली तयाराय करी येता ही आमकां जुवांव बावतिस्त दाखोवन दिता. तोवळच्या खाणार जुवांव बावतिस्तान ताज्या लागीं आयिल्ल्या मनशांक, वेगवेगळ्या वर्गाच्या मनशांक कशें तकट तांणी तयाराय करी येता म्हूण दाखोवन दिलें. आमी 21व्या शतमानांत आसाव. आमी कसली तयाराय करी येता. जर तर आमी सुवार्तेचें वाचप बरें करून पळयलें जाल्यार, आयकलें जाल्यार तोवळच्या मनशांक आनी आमकां चड कांय ताफावत ना. आमी पळयता वेळ काळ बदलले बरी, सबार संगती बदलतात.
पूण थोडे संगती तशेंच उरतात आनी तांतूं आयच्या सुवार्थ्यांत आयकल्ले संगती ते 21 शतमाना आदीं आशिल्ले आनी आज आमचे मदींय आसात. थोड्या मनशांनी जुआं बाप्तिस्ता लागीं विचारलें आमी कितें गरज जाय म्हूण सांगल्यार सर्गीच्या राजा भितर वचत जाल्यार आमी कितें गरज जाय, येवंक असो सोडवणदार ताका आमी मेळचे जाल्यार कितें गरज जाय. आनी जुआं बाप्तिस्तान तांकां जाप दिली तुमच्या लागीं 2 दगले आसा जाल्यार एक आनेकल्या कडेन वांटून घालन घेया. तुमच्या लागीं जाय पुरतें खाण जेवण आसा जाल्यार नातलेल्यांक दिया. जुआं बाप्तिस्तान सांगलें तुमच्या लागीं 2 दगले आसा जाल्यार एक खाण आनेकल्याक दिया. सामान्य जावन 2 जोडी वस्तू आसचे म्हळ्यार बारीक कानिश्ट म्हूण अर्थ. कित्याक म्हळ्यार एक जोड वस्तू मेळ्ळें जाल्यार उमळून घालून आनी एक जोड जाय पडटा ते भोव कनिश्ट. आनी असले एका संगतींत जुआं बाप्तिस्ता सांगता तुमच्या लागीं 2 आसा जाल्यार एक आनेकल्या खाण दिया. मागीर ताणें कितें करचें, दिल्ल्या मनशान म्हणलें सवाल आमच्या मतींत येवंक पुरो, पूण आमी आनेक दृश्टीन पळयल्यार आमकां कांय पळोवंक मेळटा की म्हूण सांगल्यार 2 आशिल्ल्यान एक खाण आनेकल्या दिजे जाल्यार ते आनेकल्या लागीं तेंय ना. म्हळ्यार तितलो गरीब तो जावन आसा. आज आमच्या भोंवतणी पळयल्यार आमकां असलीं जायतीं मनशां पळोवंक मेळटात. एका वाटेन 1 लाख रुपयाचे खाप्प कान घेवन च्या पियेतलीं मनशां आसात. तांच्या च्यायेचें मोल 1 लाख रुपये एक कप च्या. आनी जायतीं मनशां तांकां च्या पिवंकी फावो नासलेलीं मनशांय आसात. आनी त्या देखून जर तर आमी देवाक भेटोवंक जाय जाल्यार आमी हर एकल्या मनशां थंय देवाक पळोवंक जाय. आनी हांव कशें देवाचो भुरगो ह्या भुरग्यांकी तशेंच आमच्या भोंवतणी आसलीं सगळीं देवाचीं भुरगीं म्हूण सांगून चिंतप आठयल्यार तो वळू सामानांतल्यान जिवंक सादी जाता, नातलेल्यांकी कांय तरी मेळटा. आनी त्याच प्रमाणे जुआं बाप्तिस्ता म्हणटा ताज्या लागीं आयिल्ल्या सूख वसूल करतल्या मनशांक आमी कांय गरज म्हणटा आसतना तो म्हणटा तुमकां कितलें न मेळ्ळां पळय ताजे वरणी सर्तीक तुमी खाण घेनाकात. हें आमकां आज दराबस्त रितीन पळोवंक मेळटा. मस्त गाडे आमी खंयच्याय खात्यांनी आमचें काम जायचें म्हूण गेलें जाल्यार तांकां मेळचो सांबाळ सोडया. त्या सांबाळाच्या की कितल्याकी चड वांट्यांनी ते पयशे अशे करतात लोन्साच्या रुपार. आनी आमी पळयता तो वळू 21 शतमान आदीं असली स्थिती आसली, मनीस लेखाच्या वरणी सडीत खाण घेतले. आनी त्या देखून आमी पळयता जाक्केवाक आनी मात्तेवाक ह्या लेवीक लोक कांटाळटलो ह्या खातीर कित्याक म्हळ्यार करप्ट पीपल. जुआं बाप्तिस्ता काय म्हणटा तुमकां जिवंक कितलें जाय तें तुमच्या सांबाळान मेळटा. आनी त्या देखून सर्तीक होरबोस करन तुमी ते सडीत लुटूंक पळयनाकात. कित्याक म्हळ्यार ते अकरेक उरनात. उदकाक गेल्ले पयशे ते उदकांत वतात आनी त्या देखून उदकांत मेळिल्ले पयशे उदकांत वतात. देखून कितें फावो आसा तें खाण घे, सडीत करनाकात. म्हळ्यार अर्थ केलो म्हळ्यार नितीन चला. सोल्जर्स आयले, सैनीक, तांणी विचारलें आमी कांय गरजेक म्हणून. एका दृश्टीन आमी पळयता हे मनीस जावं पुरो मस्त पुंजोवन दवरलेले आनी एका वर्गाचे मनीस सूख वसूल करताले, पयशे करताले आनी तिसऱ्या वर्गाचे मनीस सैनीक. ह्या सकट मनशां ते बरें मन आसलें. मात आमी कांय गरजे येवंक आसच्या मेस्सियाक सोडवणदाराक भेटोवंक देवाच्या राजा भितर वचोंक सकट मनशांकी आशा आसा. पूण गरजेचें कालें तें जुआं बाप्तिस्ता दाखोवन दिता. तो काले म्हणटा म्हळ्यार तुमी कोणाचेरी जुलूम करनाकात, जबरदस्त करनाकात. थोड्या मनशांनी अधिकार आसा म्हणून कोण बिरमतेची पापाची मनशां आसा तांकां बेश्टावचें आसा, तांचे वयर जबरदस्ती करची आसा. उद्देश वतो काले म्हळ्यार तांच्या तावन पिळूंक प्रयत्न करचे. काले एंत पयशे बेश्टावचे, अधिकार उपयोग करचो. आनी त्या देखून जुआं बाप्तिस्ता म्हणटा कोणाचेरी जुलूम जबरदस्त करूंक वचनाकात. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कितें सहज आसा तें तुमकां मेळटा. तुमची पोड काण घेया आनी तुमी तातूंत तृप्ती जाया. केदाळ मनीस आशिल्ल्यांत अतृप्ती आसता गी मागीर पावना म्हूण बगता गी त्या मनशाक केदाळाय पावले म्हूण आसना. तो मनीस केदाळाय अतृप्तीच. देखून कोण मनीस
तृप्ती पावतागी त्या मनशा लागी इल्लें आसल्यारी ताज्या लागी संतोष समाधान म्हणलो आसता. देखून आमच्या जिणेंत आमी अशेंत केलें जाल्यार सुमये जेजू क्रिस्ताक आमी सदांय भेटोवंक शकता. जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां आदी आयिल्लो तो आज आमच्याय काळजांनी जल्मता ते आमकां पळोवंक मेळटा. आनी त्याच प्रमाणे आनी एक भोव विशिश्ट गुण आयच्या सुवार्थेंत आमकां पळोवंक मेळटा. आमी खालें चिंता आमचे वरणी भोंवतणी आसलेल्या मनशांच्या वरणी आमी चड उन्नतायेक वचूं जाय, केदाळाय कंपेर करचें आनी एकल्या मनशा लागीं. ताज्या लागीं तितलें आसा हांवें आनी इल्लेशें उंचायेक वचचें, त्या दाळा म्हाका तृप्ती. हे आज आमी कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड स्पर्धात्मक संवसारांत आमी पळयता. आनी एकल्याच्या वरणी चड म्हज्या लागीं आसचें, ते दाळा मात्र म्हाका समाधान. देखून तुलन करचें आनी एकल्या मनशा लागीं. जुवांव बाप्तिस्त कालें करता, लोकांनी पळयलें वत तुकाय येवचो सोडवण दरगाय म्हणून. आनी तो कालें करता म्हूण सांगल्यार तो म्हणटा हांव क्रिस्त न्ही, कित्याक म्हळ्यार येवंक आसा मेस्सिया, ताच्या वणाचे बांद सोडूंक की हांव योग्य न्हय. खालतेपण हांवें दिवचें तुमकां उदकान पवित्र स्नान. तो खंयच्यात स्नान दिता म्हूण सांगल्यार उदकान पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान दिता. आमी पळयता जेजून दिवचें स्नान तें कितलें म्हत्वाचें म्हणून. जेजून ताच्या शिसांचेर उज्याच्या रुपाचेर पवित्र आत्म्या धाडलो. आनी आमी पळयता तें स्नान मेळ्ळेलें ते ताचे शीस कितल्या धैर्यान भरले. तांच्या जिवाची पर्वा करिनासतना वचून सुवार्ता परगट करूं लागले. जेजून आमकां दिवचें स्नान हें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें स्नान. आनी जर तर तें आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी निजाकी भागीस म्हूण येता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिणेंत आमी सोम्याक साक्ष दिवंक शकता. आनी त्या खातीर आमी आमचें सर्वस्वी देवा खातीर सोम्या खातीर भेटोवंक शकता. कोण सकडी मनशां आपल्या जिणेंत आपलें सर्वस्व देवाक भेटयल्लीं आसात तीं केदाळाय नाश जावनात. आमकां भिरांत आसा, पूण ती भिरांत उतरून जर तर जिवाची पर्वा करनासतना मनशां मुखार वेतात आनी देवाच्या भुरग्यां बरी जी येता सोम्या जेजू क्रिस्ता साक्ष दितात ती अमर जातात. आमकां कितलीं उदाहरणां जाय पवित्र सभेच्या चरित्रेंत. फाटल्या 20 शतमानांनी कितलीं मनशां तांणी तांच्या जिवाची पर्वा करनासतना सोम्या जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिल्ली आसा. कित्याक म्हळ्यार तांकां पवित्र स्नान मेळ्ळेलें पवित्र आत्म्याचें. जेजून धाडलेलो पवित्र आत्मो तांकां लाभलेलो. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना आमी मागया त्या पवित्र आत्म्याचें स्नान खंडी जावन पवित्र स्नान आमकां मेळना. बाप्तिस्म घेतना आमकां तें मेळ्ळेलें स्नान आमी सदांच दिसपट तें उडास हाडून त्या प्रमाणे जी येल्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान आनी प्रेरणान आमी खंडी जावन देवातावन पयस वचना देवाच्या राजाक लागीं आसता आनी देवाच्या राजा भितर सरोंक शकता. असलें स्नान आमकां तें मेळोवन दी. आनी ह्या वरवीं आमी जेजू क्रिस्ताचे खरें पाटलावदारी जावन जिवंक आमकां फावो जावं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. उबे रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी आतां करया. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावर गर्भी सांबावलो. अवकार मरियेतान जल्मलो, पांच पिलात काल ताणें कस सोंसले, ताका कुशां जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्या बसला, तेंता जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनशुबीर येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसाणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी उसारलेल्या आमच्या पातयेन आनी भावार्थान सर्गेच्या बापा लागीं आमच्यो गरजो आतां उसारुया. दयाळा बापा, पवित्र सभेच्या भावार्थी लोकांक तुज्या पुता जेजूची येण्याची तयारी करूंक आत्मीक मुखेलपण घेवच्या पाप सैबाब, गौलीबाब, याजाक आनी दोमिकांक ताच्या बेसांत आनी मिसावांत संतोषान बर मन मागता. जावा बापा आमची मागणी आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी तांच्या अधिकारांनी हुद्द्या मुखांत्र तांचे ताबेन आशिल्ल्या दुबल्या निर्गती लोकांक आदार दिवन सर्वांनी संतोषाचें जिवीत सरूंक तुजे कृपेन बर मन मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजींतल्या पिडेस्तां प्रायवंतांक आनी विविध कारणांक लागून जिवीत कश्टांचे जाल्ल्यांक तुजे दैवीक सक्तीन भरून संतोसान कुटुंबात जिवीत जियो तुज्या पवित्र आत्म्यान बरमन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबाक समर्पण दिल्ल्या ह्या वर्सा भुरग्यांनी युवजनांनी कुटुंब देवाचे वर्ते देणे म्हणले समजून कुटुंबान मोगान संतोसान जियोंक आनी वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजुजीन कुटुंबाचो वडील जावन वर्त्या शनेपण आनी खालतेपण आपले जबाबदारी पडलेल्या परी आमच्या कुटुंबांनी वडिलांनी देखी बरी जिणी जियो संतोसाची कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी देवी कृपेन बरमन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी एकठांय जाल्ल्या तुज्या मोगाच्या परजेचेर काकोळतीची दिश्ट घालून आम्हा सर्वांक बावार्थान तिरकन संतोसान एकामेकाची सेवा करूंक दैवीक सक्तीन बरमन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी बरो मौनपणी आमच्या वैयक्तिक गरजां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा आमी उसारलेली ही सर्व आमची मागणी आनी तशेंच आमच्या काळ जमानाचे अत्रेक आमी तुज्या मुखार दवरता. आमकां कितें गरज आसा ते आमकां फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. Scene 52. मुंडुगवासो हानायला स्वीकार कर बापा वायडगासो हानायला स्वीकार कर बापा आमकां साथ भेटयता स्वीकार कर बापा जीवने पावन कर दयाल मोगाल बापा स्वीकार कर काणीक मोगाची भूतांचे कृपेशिवो दैविक देणी सर्गीची. भाऊ भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली वैमे आमच्या नाटके सभेच्या अलावा सिरस्पर मानून घे. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुझ्या अगणित पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशाली करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक थाराणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलेलें देणें
तो वैभवान परतून येतलो तेदना आमकां बगूंक मेळटले. देखून आता देवदूता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेने कश्ट मरण सोसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अद्वेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अकेप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्र पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत सांत आंतोनू आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय
पवित्रात्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा जगीचा तुझे नाव पवित्र तुझ्या तुझी खुशी सगळं जाता कशी संसारात जा. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तसेच आमची पातकां भोगो आणि आमकां तारणे पडो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सवय असो. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सूंक वेताव ती आमचे झटते आनी केस न जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळया सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराच्यान आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काढता. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सकताय सुभागी. तुझे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
तुझ्या मोगान भरू सोम्या काळजांत येता तुकाच म्हाका दिवो जिणी नंदन करता स्वागत मोगान सोमिया काळजा हे मोड म्हाका सुखा दिवो तुझे दयेन जाता स्वागत मोगान सोमिया काळजा हे मोड म्हाका सुखा दिवो तुझे दयेन जाता तुझ्या पोस्ता करपे जर लाभयता सुकून गेल्या शिर्या गोपान पाठी घेता स्वागत मोगान सोमिया काळजा हे मोड म्हाका सुखा दिवो तुझे दयेन जाता स्वागत मोगान सोमिया काळजा हे मोड म्हाका सुखा दिवो तुझे दयेन जाता सोम्या म्हाका शिकर जावच्या तुजे बरी सर्वां समोर करच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगान सोमिया हे मोड म्हाका सुखा दिवो तुझे दयेन जाता
मोगळा सुमिया जेजू तुझ्या जल्माच्या परबेक आम्ही भोव लागशिल्ल्यान तयाराय करून आसाव. असल्या ह्या वेळार आयच्या दिसा तुझ्या पुना जिवंतपणाचोय दीस जावन आसा. आमी हे मिसाचें बलिदान भेटोवन ह्या सकाळच्या वेळार तुझ्या आशिर्वादा आमी मागताव. तुझ्या उतरांनी आमकां तुवें प्रेरीत केलाय, तुझ्या कुडी रक्तान आमकां तुवें पसलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिताव. डिवायन वर्ड TV मारिफात ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतलीं साबार जाणां आसात. तांकां हर एकल्यांकी तुजी कूड सेवलेलो अनुभव तांकां दी आनी तशेंच तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भलायकेची समाधानाची आशिर्वादां घाल म्हूण मागतां. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, ह्या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटूं आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हे आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. G2 ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पत्यान धन्यान अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या देव दरवेगी या भुंयतळा सलवार करच्या मुनशा कुळा नासा केदी सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पत्यान धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या. सकाळची पेटवणी येजूच्या दिव्य काळजा आयच्या दिसाची सरमुची मागणी कमानी कस आमच्या पदकांच्या परिपणापासून आणि अल्तरेच्या पोपोई संक्रमितान तुवें तुका स्कलन आसतना भेटोवच्या सुमे सिरियापासून भगवंत आमकां मोरयेच्या कथावीं काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलांच्या इराद्यापासून आणि बाप साहेबान ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून येजूच्या भोव पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुजे रास येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या कन्याक मेळची सर शिक्षा माफी सोडून हांव खुशी वाडटा. सुम्या जेजू तुज्या देव पवित्र काळजाचे ससायेन राखमच्या भोव बगेव बाप साहेबान जादू ताका उसवाड घटायनी बसावून. मुझे देवा मुझे साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्घां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता. हो तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्या सांबाळलय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दिसती सेवा. म्हजो अनुभव म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिंता म्हजी सग म्हज्या इच्छा दिसाची कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता. तुज्या वडमना म्हज्या पातकांच्या फरेकपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजे सुमेज पातका म्हजी पातकांची काकूत कर. देवा पवित्रत्म्या दिसेपा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकान हांवें पडना जावच्या
तुझे उपदेश सांभाळून म्हजे कैदे पाळून म्हजी पदकांची काकूत कर म्हाका पदक्या बक्षी. सुम्याच्या बुडव्यान मुरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रात मेळावी ती गर्भेस जाली. नमान मुरी कृपेमलेले सुमी तुझे संगाता स्टी आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळची कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे तें साव. नमान मुरी कृपेमलेले सुमी तुझे संगाता स्टी आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळची कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मुरी कृपेमलेले सुमी तुझे संगाता स्टी आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळची कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो सोंवच्या खातीर माग्या येसम्या बडयेचे इस्वे वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्ता मनशापण घेतले आमी सणसल्या ताच्या कश्टा आनी क्रुसा वरवीं जेवणपणाच्या आनंदाक आमी पावाशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी उदमून आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रत्म्या सगळ्यांच्या देन म्हाका दलाय तुझे तब्यान म्हजे मोत उसवडाय म्हाका राग आनी सांबाळसले आमेन. बाबडतेचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवते एक जण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सतां आनी कथोलीक पळय सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता. कित्याक तू सुस्नीक सत आनी जल्माय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तू फटयनाय वा फटम पडनाय. ह्या भवतान जेवंक आनी मरोंक हांव खुशी मारता. आमेन. बरवशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बगसाणे आनी हेची उपरांत सस्तेक सुख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला. ह्या बुरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी मारता. आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्तु प्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मो तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी मारता. आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव भुरग्यां आनी सर्वस्तु प्रासर मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें आत्मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकांचे समय सुखयतली म्हूण ती निचोव करता. आमेन. सतमंता देवाक सर्वपदवीदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संवलो आमकां मरियेंतान जल्मलो. पोंस पिलाताकार ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका केपिलो. तो मेल्ले मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उज्याक बसला. तें तांची जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पळय सभे भक्तांचो एकतार पदकांचे बगसाणे कुडीचे जिवंतपण सस्तांचे जिवीत. आमेन. मोरी एक समर्पण म्हजे रडये आनी माये हांव म्हाका सगळो सुख दिता आनी म्हजी भक्तीपण तुजे दय दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळेच कांय दवन आसतना देखून इमंगल आनी माये
हांव तुजे चल्ल्या वरवी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्तानी वस म्हणल्या बरी. ये मरिये पाप दिल्या तुझे गर्भस मारी फात कर म्हजी कुणीस कर आनी म्हजो भगिवन. नमान मरे कृपेमरले सम तुझे संगाता स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव पोळची कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आणि पिताक आणि पवित्रज्ञ जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बरे मोहन सोडूंक सांज सुसे कडेन मागणे. हे भगवन सुसे जेजूच्या आनी मरियेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हजी जिणेक मरणाची मोल पडटना हे भगवन बापा जेजूक आनी मरियेक सांगाताक घे. म्हजे घुमके घे आनी सोदी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजोवन तांच्या पवित्र हातान प्राण करची. तुमच्या पवित्र हातान जिणेत आनी मरणांत ए जेजूचे मरी म्हजो आत्मो दिता. आमेन. मुघल पुत्रा सोबे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कुसाचे कुरबायेन नवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.